पावलान फिलेमोनाक बरयल्लें पत्र. क्रिस्ता जेजूचो बंदिवान जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन, आमच्या मोगाळ इश्टा आनी सहावावराड्याक फिलेमोनाक, आमचे भयणी आप्पियाक, आमच्या सहसैनिका आर्किप्पाक आनी तुज्या घरांत जमतेले पवित्र सभेक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भावा, हर एक दीस म्हज्या मागण्यांत तुजो उडास काडटाना म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सोम्या जेजू थंय तुका आसलेल्या मोगा विशयांत हेरांनी तुजी शिफारस केल्ली हांव आयकत आसां. ह्याच भावार्था वरवीं एकामेका आदार दिवंक तुका उर्बा मेळो आनी क्रिस्ता खातीर आमी करयेत जाल्ल्या सर्व बरेपणाची समजणी तुका लाभो. हेंच म्हजें मागणें. तुजो मोग मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता, कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोष भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासत तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक क्रिस्तांतय म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती करून विचारचें बरें म्हण म्हाका दिसलें. वय, हांव पावल, क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान. म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेझिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेझिम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडता तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी कबलात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवय तो सदांकाळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्हय, पूण गुलामा प्रास व्हड, म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायेचो सुसय, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीस मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय भावा, तुमचो म्हाका क्रिस्तांतय उपकाराक पडटा तसलो जाय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्तांतय म्हजें काळीज बुजोवणेन भर. हांव विचारतां तें तूं इन्कार करचो नाय म्हणल्या बरवशान मात्र न्हय. बगार हांवें उसारचे प्रास चड करतलोय म्हणले खात्रेन हांव तुका बरयतां. तशेंच आनी एक उपकारय मागतां. म्हाका रावोंक एक सुवात तयार करून दवर. तुज्या मागण्यान देव म्हाका सुटका दिवन तुमचे सरशीन हाडटलो म्हण म्हजो बरवसो. क्रिस्ता जेजू खातीर म्हजे सांगता बंदिवान जावन आसलेलो एपाफ्रास तुका नामान धाडटा. तशेंच म्हजे सहवावराडी मार्क, आरिस्तार्क, देमास आनी लूक तुका नामान पाठयतात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुज्या आत्म्या सोवें आसो.